हे फावट 7 पावण्याची वेचणूक आणि प्रचाराची रणधुमाळी सुमार म्हयनोभर चल्ली. सरकार कोणाचे? मोदी सरकार, राहुलाचे काँग्रेसीचो कमबॅक काय खतखते? देशभर एकूच प्रश्न. आता पळयात काय मुखेली संस्था आणि चॅनलांचे एक्झिट पोल. इंडिया टुडेच्या एक्झिट पोलाप्रमाण एनडीएक 361 ते 401 मेरेन सीट मेळटा. इंडिया आघाडीक 131 ते 166 जाल्यार हेरांक 8 ते 20 सीट मेळटा. एबीपीचे एक्झिट पोलाप्रमाण एनडीएक 353 ते 383 मेरेन मेळटा. इंडिया आघाडीक 152 ते 182 जाल्यार हेरांक 4 ते 12 सीट मेळटा. जन की बात हांच्या एक्झिट पोलाप्रमाण एनडीएक 362 ते 392 मेरेन सीट मेळटा. इंडिया आघाडीक 141 ते 161 मेरेन मेळटा जाल्यार हेरांक 10 ते 20 सीट मेळटा. न्यूज 24 चाणक्यच्या रिपोर्टाप्रमाण एनडीएक 400 सीट मेळटा. इंडिया आघाडीक 107 जाल्यार हेरांक 36 जागो मेळटा. टाइम्स नावाच्या एक्झिट पोलाप्रमाण एनडीएक 358, इंडिया आघाडीक 152 जाल्यार हेरांक 33 जागो मेळटा. रिपब्लिक टीव्हीच्या एक्झिट पोलाप्रमाण एनडीएक 359, इंडिया आघाडीक 154 जाल्यार हेरांक 30 सीट मेळटा. टीव्ही 9च्या रिपोर्टाप्रमाण एनडीएक 342 सीट मेळटा. इंडिया आघाडीक 166 जाल्यार हेरांक 35 जागो मेळटा. न्यूज नेशनाचो रिपोर्ट सांगता त्या प्रमाण 342 ते 378 जागो एनडीएक मेळटा. इंडिया आघाडीक 153 ते 159 मेरेन, बाकीचे 21 ते 23 सीट काडटा. हे एक्झिट पोलाचे आकडे. काय हजार लाखाच्या वोटर सॅम्पला वेल्यान अदमास. खरो निकाल पुराय देशभरात 4 जूनाक मेळटलो. मोदी राहुल काय तिसरो कोण ते 4 जूनाक स्पष्ट जातले. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट.